केली बी साफसफाई आणि सामको व्हडलो अभिषेक जालो पावसाचो सांजचो म्हळ्यार आनी सगळे पितळ जाले हांगा थंड जाले आनी अर्दवरान सामके तापपाक लागतले. तर आयकुपा न्हू ह्या संवसारांत जवळ जवळ 200 देश आसात. ह्या 200 देशांमदले 150 देश आयज ही आंबेडकर जयंती साजरी करतात. कितली अभिमानाची गोष्ट आसा. चड उलोवचो ना आनी ह्या आयज इतको हातांग महासागर हांगा जमिल्लो आसा. वर्सान वर्स नंबर वाडत आसा. कितें हांव तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी कामां आपली कुशीन दवरून हांगा हाजीर रावले. आमची उर्बा वाडयली, उमेद वाडयली. त्या खातीर तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आयज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची ही 130वी जयंती मनयता आसतना आमकां ह्या कुडचडे मतदारसंघाचे वीज मंत्री तशें कायदा मंत्री बाब निलेश सर हांगा आमकां भेटिल्ले आसा. तशेंच जिल्हा पंचायत सदस्य सिद्धार्थ देसाय तशेंच आमचे कावन्सिलर विश्वास सर तशेंच तुमी सगळे वांगडी आमचे बुजुर्ग आसा मडगांवकार ते सर खुशी भोगताय 130वी जयंती ह्या कुडचडेच्या वाठाराक मनयता आसतना हांव सांगूं सोदता की हो जो दीस आसा तो ह्या गोंय पुरती नसून आख्ख्या संवसाराक आख्ख्या जगाक हो दीस बाबासाहेबाचो मनयता. कारण ह्या बाबासाहेबान आयज आमकां संविधान दिल्लें आसा, कायद्याचे धोरण घालून दिल्लें आसा. खंयच्या मनशा कडेन खंयच्या गोश्टी कडेन कशें वागपाचें, कशे तरेन रावपाचें, कशें रावपाचें एकवटान हे बाबासाहेबान आयज आमकां जनतेक दाखोवन दिल्लें आसा, जनतेक शिकवण दिल्लें आसा आनी संविधाना भितर लिहून दिल्लें आसा. आयज संविधानाचेर हो देश चलता, भारत देश हो चलता, ह्या संविधानाचेर चलता. तेन्ना कायदा मंत्री आमच्या भितर आसा तेन्ना हांव सरा कडेन काळजांतल्यान रिक्वेस्ट करता की ह्या बाबासाहेबान आयज जगाक उजवाड दिल्लो आसा आनी हांव सराक नमन करता की हांगा एक परमनंट लायट हांगा पडची म्हणून. कारण हांगा खूब त्रास जाता लायटीचो कितें. तेन्ना सराक हांव रिक्वेस्ट करता, काळजांतल्यान रिक्वेस्ट करता. हांव सराक अशें हांव अपमानीत करना. सरा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की बाबासाहेबान ह्या जगाक उजवाड दिला, आमी तेजे मुखार आमी एक दिवो तरी लावचो म्हणून. अशें म्हाका तर म्हाका दिसता आनी चड ते आमची मागणी पूर्ण करतलो. कुडचड्या वाठारांत ज्यो खुबशे अशे बारीकशे म्हणजे आमचे वाडे आसा जे आमकां मोगान भारतीय जनता पार्टीचे वांगडा आसता, लोकां वांगडा आसता, खुबशीं कामां करूंक सोदता. इतलें सांगूंक सोदता की ज्यो गोश्टी कुडचड्यार करपाक जाय हांव आतां सगळ्या उजेडी सांगता की तेंचे आमचे एक बारीकसो वाडो आसा कुडचड्यार पानसाया हितू आनी तेंचो स्वताचो जागो आसा. हांव सगळ्या वडिलां कडेन मागता की थंय एक बरेंचे हॉल बांदपाक जाय बाबासाहेब आंबेडकराचे नांवार. तुमचे भितर जर ते कितें प्रॉब्लम आसा ते मातशे सॉर्ट आउट करचे अशें विनंती एवरी टायम करता. कित्याक हांव मदीं पडोन ते दुसरे भाशेन जाता. तुम्ही जर सगळं दिलीप आसा सगळ्यांनी सॉर्ट आउट केले जो ह्यो गोष्टी जर केल्यो जाल्यार हांव आश्वासन दिता की ते तुमचे जमीन तुमची जमीन ती तितून भितर एक व्हडलेसो भव्य सारखे हॉल बांदपाचे हे म्हजेर पावले. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता कित्याक हांगा लागीं आनी गव्हर्मेंटाचो जागो ना पण हेजे सायडीनूच तुमचो जागो आसा. एक म्हाका दिसता 1 किलोमिटर देखून आसचो ना, 800 मिटर आसतले. थंय बरेचशे हॉल बांदपाचो तुमी जर म्हाका एनओसी दिली सगळ्यांनी मेळून जाल्यार तुमच्या खातीर तुमकां तुमच्या अंडर जो हॉल चलपाक जाय हो हॉल आमी गव्हर्मेंटा मार्फत बांदून दिवपाचे. आमी कावन्सिलर, आमी ZP मेंबर, हांव आमदार हे तुमकां आश्वासन दिता आनी परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक जमलेल्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी जय भीम. आंबेडकर जयंतीच्या निमतान आमचे मध्ये आमचे हे वाठाराचे ZP मेंबर सिद्धार्थ बाब देसाय, नाव देसाय, तशेंच हे वाठाराचे कावन्सिलर भीमाबाई तसोच विश्वास बाब, आमचे आंबेडकराचे जे आमकां सदांच धर्म दिवन फुडें व्हरपी आंबेडकराची सगळी कमिटी सगळी नांव घेयना. तशेंच आज भाजपाचे मंडळाचे जे अध्यक्ष आनी महिला अध्यक्ष ताई तशेंच आमचे ज्येश्ठ नागरीक कुडचड्या वयले आमचे मडगांवकर बाब आनी जमलेले सगळे म्हजे जय भीम मोगी. आज आनी पत्रकार भाव भयणांनो आज हे निमित्तान वर्सा वर्स आमी येता आनी हे जे सौंदर्यकरण तुमी पळयल्ले आसा हेका केल्ले अशें जाल्यार 2018 हांगा एक तुमी पळयतले फेब्रुवारी 2018 आमी हे केल्ले मनोहरभाई पर्रीकर हांगा येवन केल्ले. पूण आतां कितें जालें कोविडा कारण हेजे जे फावंटन आनी जे मोटर आशिल्ले ते मोडलेले आसा ते रिपेर करपाक धाडल्या. इवन टोटल लायटींग हांगा केल्ले आशिल्ले बरें रातचे बरें दिसताले. सो ह्यो सगळ्यो ह्यो आतां 2 टेम्पररी लायटी घातल्या पूण हांगा परमनंट लायट घालपाचो वेवस्था आशिल्लोच
पूण हो आतां डॅमेज जाल्ले आल्या कारणान ते सगळे काडून ते रिपेर करपाक घातल्या आनी हे म्हाका दिसता फुडल्या विकाच्यान बाकीचे जे पडल्या बारीकशे रिपेर करपाचे टोटल रिपेर करून टोटल फावंटन पुतून चालू जातले हांव तुमकां आश्वासन दिता. आता आंबेडकराचे बाबासाहेब आंबेडकराचे सायडीन पुतलो घालप हे पोल घालप हे उचित न्ही पूण ताका सकयल्यान लायटी दिल्ल्यो आसा. तुम्ही वायरींग पळयतले त्यो काडलेले आसा रिपेर करपाक. फुडल्या विकाक कितें जाता ह्या दिसांनी जे एलईडी लायटीचे कॉम्पोनंट जी आसा हे गोंयान करना देशा भितर खंय करता आमी लॉकडावन जाल्या कारणान सगळें सामान पावना पूण हे आमी फुडल्या विकान ऑलरेडी मोटर पावल्या फावंटन चालू करता आनी लायटिंगूय आमी चालू करतले. आज मेन उद्देश जो आसा म्हाका खबर ना तेंचे स्वाभिमान जे आज कितें आसा म्हाका पयलीं मेवना पूण हांगा दिसले तेजे कितें चवकशी करून जाका कितें जस्टीस दिवपाक जाय कितें भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट सदांच जस्टीस दीत येयल्लो आसा आनी तेंचे कितें इश्यू आसा ते म्हाका खबर ना पूण तांकां कितें जाय जाल्यार हांव स्टडी करून सीएमा कडेन तांकां व्हरून जे गोश्टी आसा तांकां करून दितलो. आज मेन मुद्दो आज आमी सगळे हांगा जमा जावपाक बाबासाहेब आंबेडकरची जयंती आनी हे जयंतीच्या निमतान जे आमी सगळ्या वर्सा वर्स हांव येता बाकीचे सगळे आमचे कार्यकर्ते येता तशेंच आमचे भीम मोगी येता ताका इतलें सांगूं सोदता की आज जेन्ना एक बरें ही गोश्ट जी आमचें कॉन्स्टिट्यूशन जे बरयल्लें आशिल्लें हे आज देशभर पाडटा आनी कोणें बरयल्लें बाबासाहेब आंबेडकरान आनी हितून कितें आशिल्लें की सगळे लोक खंयचे जात पात काय पळयनासतना सगळे एकठांय रावन देशाची उदरगत करपाचे हे भावनेक हांणी हे आंबेडकराचे आमचे डॉक्टर आंबेडकर साहेबाचे भावना आशिल्ली आनी हे भाशेन कॉन्स्टिट्यूशन केल्लें आनी हे कॉन्स्टिट्यूशन आतां इतली वर्सां जाली 70 वर्सां मायज जाल्ली ऑलमोस्ट 70 वर्सां जाली आनी हेच कॉन्स्टिट्यूशन चलत येयल्लें आनी हो देश फुडें आज जो वयता डॉक्टर बाबासाहेबान आंबेडकरान जेन्ना बरयलेले कॉन्स्टिट्यूशन अंडर वयता तेन्ना एक सगळ्यांक आमकां गर्व आसा आमकां सगळ्याक तेजें धोरण आसा जशें आमचे सरान सांगले ते भाशेन की खंय तरी 200-250 देश आहा 150-200 देशा भितर आंबेडकर साहेबाची आमची जयंती आज मनयता हे मोठी गर्वाची गोष्ट आमकां. देशा भितर असलो लिडर जालो आनी देशा भितर जे कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें हे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियाचूच न्ही आख्खे जगान उलयता आनी वन ऑफ द बिगस्ट वायब्रंट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया आनी हे कॉन्स्टिट्यूशना अंडर जेन्ना काम करता आनी जेन्ना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान जेन्ना हे कॉन्स्टिट्यूशन बरयल्लें आनी 70 वर्सां जेन्ना ताणें पयलीं बरयल्लें तेजो फुडलो विचार 200-300 वर्सांचो विचार करून ताणें बरयल्लें हें म्हाका दिसता म्हत्वाचें. आज आमी सगळे हांगा जमा जाल्या हांव ताका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आश्वासन दिता की जे ब्युटी बिगीन आमकां खबर आसा हांगा पुतलो घालपाक पयलीं पुतलो हांगा पयलो इतलो चेस्ट आशिल्लो आनी मागीर ताका पुतलो केलो ब्रोंज स्टॅच्यू आनी मागीर ते उबो रावपाक जायनाशिल्लें आनी स्टॅच्यूचे घालपाक जायनाशिल्लें. आज बरी वेवस्था सुंदरकरण केल्लें आसा आनी हेका लागून ज्यो गोश्टी कमीपण जाल्ल्यो आसा ते कोविडा खातीर जाल्ल्यो आसा हांव सदांच हो मेंटेन करतालो हांव सदां करतालो. आतां आमी JMD डेव्हलपर्स म्हूण हांगा कुचऱ्या वयलो एक बिल्डरान आपूण मेंटेन करपाचो भावना घेतला आनी तो जावन आसा यंग तरणाटो आमचो कुचड वयलो वरुण कुचडकर ताका म्युन्सिपालिटीन ऑलरेडी ताका NOC दिल्ली आसा.